नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी बांगडे कशे साफ करपाचे ते पळोवया। हे हांवें बांगडे घेतल्यात आणि एकदम फ्रेश आसा बांगडे, ताजे आसा आणि ताजे आसा काय ना ते आमकां दोळ्यावयल्यान वळखुपाक कळटा। दोळे जर तर हांगासर तांबडे जाल्ले आसत ते बांगडे घेवप ना। हांव हांगा सुरी घेवन बांगडे उजरयता। तुमी जर तर आदोळेचेर उजरयता आसत जाल्यार आदोळेचेर उजरयल्यार जाता। पहिली बांगड्यांची खवळां काढून घेवपाक जाय। अशी करून खवळां काढून घेवपाक जाय। सगळी पाखां काढून घेवपाक जाय। शेपडी काढून घेतली। अशी बोडकी कापून पोटातले सगळे काढून घेवपाक जाय। अशे करून कुडके करून घेवपाक जाय। तुमकां जशे कुडके जाय ल्हान मोठे तशे करून घेवपाक जाता। अशी खवळां काडपाक जाय। अशी करून दोन्ही वाटल्यान खवळां काढून घेवपाक जाय। अशी करून पाखां कट करपाक जाय। अशी करून पाखां कट करून घेवपाक जाय। बोडकी कट केल्यानंतर हे सगळे पोटातले काढून घेवपाक जाय। आणि बांगडो साफ केल्यानंतर पोटातले सगळे काढून घेतल्यानंतर तुमकां जाय जाल्यार तुम्ही कुडके करून घेयात, ना जाल्यार फ्राय करपाचे आसा जाल्यार अशें करून कट घालपाक जाय। फ्राय करपाचे आसा जाल्यार अशें करून कट घालपाक जाय। अशें हांवें नुस्तें उजरोवन घेतलां। तुमकां जाय तशें कुडके करून घेवपाक जाता। अख्खे जाय जाल्यार अख्खे दवरपाक मेळटा। हुमणान घालतली जाल्यार कुडके करून घेवपाक मेळटा। उजरोवन जाल्या नंतर बरें आमकां 2-3 वेळा उदकान धुवन घेवपाक जाय। हांवें 2-3 वेळा उदकान धुवन घेतले। आतां हाका मीठ लावपाक जाय आनी दवरपाक जाय। आतां तातूंत आमी मीठ घालुया, मीठ लावन दवरुया। मीठ लायल्यानंतर हे आमकां फ्राय करपाक वापरपाक जाता नुस्तें, किंवा आमकां हुमण करपाक जाता। म्हाजो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार आणि तुमकां उपयोगाक पडलो जाल्यार तुम्ही लाईक करात, शेअर करात, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळुया दुसरो व्हिडिओ घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्थ रावात, देव बरें करूं।